वानरमारे जमातीचे लोक फाटली कितलीशीच वर्सां जाली सरकारा कडेन जल्म दाखलो दिवचो म्हण मागणी करताले। जल्म दाखलो नाशिल्लो म्हण सरकारी दरबारांत तांची गैरसोय जाताली, मात सरकारान तांची ही मागणी पुराय केली। निरंकाल हांगच्या वानरमारे जमातींतल्या 100 अदीक जाणांक जल्म दाखले दिले। फोंडे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांच्या हाजेरीन तांची नोंदणी करपाची प्रक्रिया पुराय जाली। निरंकाल हांगच्या वानरमारे जमातींतल्या लोकांकडेन जल्म दाखलो नासलो तरी तांकां मतदान करपाक मेळटालें, मात जल्म दाखलो ना म्हण सरकारी दरबारांत तांची गैरसोय जाताली। सतत मागणी करूनय तांकां अजून मेरेन जल्म दाखलो मेळूं नाशिल्लो। फोंडे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी आपल्या सहकाऱ्यां बरोबर निरंकाल वानरमारे जमातींतल्या लोकांक जल्म प्रमाणपत्र दिवपाची प्रक्रिया पुराय केली। बेसिकली आमचे गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स तेंच्यांनी आमकां कोलॅबरेटीव एफर्ट करपाक रिक्वेस्ट केले विथ दी ह्युमन टॉर्च फाउंडेशन आनी संवेदन केंद्र. दीज आर दी NGOs which are in the field. जे हांगा वानरमारे ट्रायब आसा, they have been working to facilitate their rights basically. हांगा आतां ही ट्रायब आसा इज डिफरंट फ्रॉम दी मेन स्ट्रीम, सो तेंचे आयसोलेटेडशे जाता, सो तेंचे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ते बीइंग इलिटरेट तेंचे खुबशे जे आसात मेंबर्स कम्युनिटीचे तेंचे रजिस्ट्रेशन जावूं नाशिल्लें. सो इन टर्म्स ऑफ डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन तेज्या खातीर तेंचे एप्लिकेशन्स फॅसिलिटेट केला NGO, आनी ते एप्लिकेशन्स आयज आमी प्रोसेस करपाक इनिशिएट केला. सो रेलेवंट डॉक्युमेंट्स आनी कितें बाकीचे डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते आतां आमी रिसीव करता, आनी ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 एप्लिकेशन्स आसा. सो वेरिफिकेशन आनी डॉक्युमेंट्स ते करपाक बेजिकली वी हॅव कम टू दी कम्युनिटी टू फॅसिलिटेट. सो कारण गव्हर्नन्स म्हणजे वी हॅव टू ट्राय अवर बेस्ट टू हेल्प द सिटीजन. सो अलॉंग विथ फाउंडेशन आनी सपोर्ट ऑफ कमिशन आमी हो प्रोसेस आयज घेतलो आसा, आनी मॅक्सिमम पॉसिबल रजिस्ट्रेशन एज पर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आमी करता. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट डोर स्टेप येवन म्हाका दिसता हे प्रोसेस करपाक हें जालां म्हणटा, सो कितें दिसता? म्हणजे गव्हर्नन्स ऑफकोर्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटात टू रीच टू द लास्ट पुअरेस्ट सिटीजन आनी अनप्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ सोसायटी. सो तो एफर्ट आसताच एज पार्ट ऑफ गव्हर्नन्स वी हॅव टू रीच एवरी सिटीजन. सो तेंचे बेजिकली रजिस्ट्रेशना खातीर जे मॅक्झिमम आमी फॅसिलिटेट करपाक शकता ते आमी करतले. डॉक्युमेंट्स कलेक्शन चालू आसा आनी प्रोसेसींग ऑफ एप्लिकेशन्स एज फार एज पॉसिबल आमी मॅक्झिमम क्वीक टायम करपाक ट्राय करता. जल्म दाखलो नाशिल्लो म्हूण तांच्या भुरग्यांक पयलीं शाळेंत लेगीत नांव नोंदणी करपाक अडखळी येताल्यो, मात आतां तांची ही इतल्या वर्सांची मागणी पुराय जाली. RDX गोवा खातीर निरंकालच्यान विदिता प्रभू.